अळमी बी खाल्ली काय ना अळमी. अळम्यांचे बरे दबदबीत तिखट करीत जाल्यार चिकन सुद्धा फेल न्हू. आमकां धाडूंक ना थोडी. आमी पॅकेटांतली अळमी ना जाल्यार हॉटेलान मशरूम भाजी खाता आणि पावसान मेळपी अळमी खातात. हातून न्हू खूब फरक आहा दोगां हितून. पावसान खाता ती अळमी म्हणजे HD सिग्नल, HD सामकी. आणि हेर दिसांनी मेळपी अळणी म्हणजे पॅकेटांतली बी ती एनालॉग सिग्नल केबलाचे पयली. तितली खास ना रे पण चलता. Just imagine. द मोस्ट फनी थिंग विच आय हर्ड रिसेंटली की तू सुद्धा सरकार बी उडोवपाक फुडें सरला म्हणून. कितें कितें वावड्यो उठपाक लागलेले विजय बाबा. कितें आमचे गोंयचे पॉलिटिक्स आतां खंयच्या लेवलाचेर पावपाक लागले न्हू. हो पयलो प्रश्न. हो पयलो प्रश्न न्हू, पण कितें चल्लां काय म्हणटा हांव गोंयच्या पॉलिटिक्सान सद्या. कितें म्हणटा हांव पळय तें तुका पडटा न्हू. काय तूं आतां बदल्लो. आतां तुजे विचार बी भरकडपाक लागले. बदल्लो तूं. पर्रीकारूय बदलला. ना 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 पर्रीकर भरकडूंक ना रे. ना ना पळय मरे तशें आसलेल्यार पळय तुम सगळी बरी बरी खाती काडून तुमकां दिल्या. आनी ह्या खातीर आतां BJPचे आमदार दे आर हर्ट. खबर आसा तुका तरी तूं अशें म्हणटा. भाई मान्य कर पर्रीकरान तुमकां जें तुमी कितें मागलां पळय तें दिलां. Whatever we have, most of the things which we have demanded or which we have made as a have been fulfilled by the government. मागीर टावन एंड कंट्री फिशरीज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जेन्ना वाचलो पळय म्हाका तुजो मॅनिफेस्टोच वाचलेल्या भशेन दिसलो. इट्स झेरॉक्स ऑफ युअर मॅनिफेस्टो. This is actually accentuating. This is an example of the confusion. ह्या ज्या सरकार उडोवपाचे बॉळ जाल्लो पळय सरकार उडोवप इज नॉट अ जोक. हे ओपोजिशनाक कशें समजतले. क्लोज डोर मिटिंग्स घेवची पडटा. मागीर तुका कट्ट कारस्थानां करची पडटा. G4 G7 G11 असले ग्रुप करचे पडटा. कोट्यांनी पयसो ओतून हॉर्स ट्रेडिंग. हे आमी केल्लें आहा. कितें 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 दिगंबराच्या डायव्हार याद जाली. हे अमित शहाची एअरपोर्टार जी सभा जाली पळय अशें कशें जावंक शकता. तेच म्हणटा BJP कितें म्हणटा अमित शहाची ती सभा स्पॉन्टेनियस खंय म्हणजे प्री प्लॅन न्हू. They are trying to actually fool the people of Goa. ओके विजय सर what is the role of Durgadas Kamath? No, I know he's OSD to Vinod Palekar, WRD minister, but what is his role in your party go forward? See, he has to collect money if anybody is giving the money to us. Hey, Gira. Congress dissidents are your close friends. Could be. Why not? जाता तितल्या फास्ट जाता तितल्या बेगीन you want to become chief minister. I cannot end this interview without asking you this question now, this particular question. See, you are left with no options. Normally ब्रेकअप करता संबंध तोडटा तेन्ना तो कसो करप. So that is it. It's over. अशें म्हणून ब्रेकअप करप आसता न्हू. हें म्हणून इंग्लिशीन अशें. What makes you feel that I am supposed to be taken for granted? No sir, देवाच्या no sir. I didn't mean to ना खरें. This is just a very light-hearted political comedy satire program which people enjoy. You also know. राजकारण्यांचे आचार विचार आणि मन खरें ना हे ह्याच्या वयसूनच कळटा. ना जाल्यार ते खरो वाघ आणि खरो शिव घेवन बसचे नासले तेजर खरे आसलेले जाल्यार. चोरला भुरगे न्हांवपाक वयता तेन्ना सोरो चिकन सगळे व्हरतात. एक्सायज डिपार्टमेंटान आतां इतलो सोरो धरला एक बऱ्यापैकी वायन शॉप घालूं येता इतलो सोरो सीज केला चोरला न्हांवपी येवपाचो. रवी बाब कशा कितें म्हणटा सरकार बीन कितें म्हणटा पर्रीकार. फक्त IIT आय करतलो
एक सांगनशें दिसता तुका की डिमॉनिटायझेशनाचो म्हाका मात सुद्दां त्रास जावंक ना. पण तुवें खंय सोय केल्ली आसा कशी? ते हांव तुका सांगू शकना. सॉरी प्लीज, म्हाजी ती प्लीज. पण तुवें कितें केलें? ते हांव सांगता. पयलीं तूं सांग तुवें कितें केल्लें. पीपल अँड इंक हे तूं कोंकणीन कशें म्हणटलो रवी? म्हणजे लोकशाही आमकां दिसना हांगसर. लोकशाही, लोक आनी शाही, पीपल अँड इंक. ब्रिलियंट रवी. हा, ब्रिलियंट. लोकांच्या तोंडाक कोणे पानां पुसूंक जाय आनी लोकांच्या दोळ्यांक कोणे उदक लावप. पंच मेंबरांनी जिल्हा मेंबर लावपा जाय, आमदार लावपा, खासदार लावपा जाय. पावसान खूब जळारां जातात. कांय जळारी तर दिसाच्यो चावतात. तुम्ही काळजी घ्या. आमच्या घरा सामक्यात इतल्यो जळारी जाल्ल्यो. तुवें कितें केलें तांकां? कांयच ना. तें काम सरकाराचें. आमी कित्याक करपाचें? सरकाराचें न्हू. रवी बाब, भुरग्यांनी व्हडले जातकच कोणा भशेन जावचें? मनोहर पर्रीकार सारके. रवी, आयज हे जे कितें संवसारांत चल्लां तें पळोवन तुका कितें सोडूशें दिसता? आमचो देश. ओ नो, प्लीज प्लीज. ही कॉन्ट्रोवर्सी खूब पयलीं जाल्या ऑलरेडी. आतां परत नाका ही कॉन्ट्रोवर्सी. आय एम फेड अप ऑफ दीस कंट्री एंड ऑल. सारके. खड्डे पडलेल्या रस्त्यांचो निषेध करपा खातीर आम आदमी पार्टीन एक आगळो वेगळो कार्यक्रम हातान घेतलो. हे फिशिंग करतात. थंय आमकां नुस्तें नाका लागलेलें. थंय मरे रे फिशिंग करता पळय, थंय ते रस्त्याचो कॉन्ट्रॅक्टर गरयेक लागपाक जाय. मागीर मजा येतली. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. जी संडास आणि बाथरूम कितें जालें संडास आनी बाथरुमाचें? ताचो प्रॉब्लेम कोणाकूच जावचो ना. तूं म्हणटा तशें जायत जाल्यार बेस्ट जातलें. पण सुदीन बाब, आमकां उदक केन्ना येतलें? आज खंयच्या एरियेन तें विचारूंक ना. आनी बेश्टो आयज म्हणटा हॉटमिक्स केल्ल्या रस्त्यांचेर सिवरेजीचो तो होणको पळोवन कितें जाता तुका? म्हाका खूब आनंद जाता. म्हणजे आमी त्या होणग्यांनी पडपाचें तकलो फोडून घेवपाचो. हा, हे मडको बंद आहा खंय न्हू? मडको सद्या बंद आहा न्हू? मडकय मतदारसंघात चालू आसा. हा, इतली प्रांजळ कबुली? सुदीन, विश्वजीत राणे बद्दल तुझें कितें ऑब्झर्वेशन? एकदम मवाळ स्वभावाचे. हा, एकदम मवाळ. बरें, कित्याक सांग तो रवीचो दुश्मन न्ही. तुका तो मवाळूच दिसतलो. मोदी जी मन की बात करते हैं रेडियो पर. तुम्ही मन की बात आकाशवाणीचेर सुरू केली तर जाल्यार तेका कितें नांव दिवं येता? मनातल्यो गोष्टी. बेस्ट हा नाव, बेस्ट हा. आनी कितें शॉपिंग बी केल्ली काय ना? नवें कितें घेतला? आनी कितें नवें घेतला? 99,000 स्क्वेअर मीटर जागा. 99,000 स्क्वेअर मीटर जागा. सॉरी, 90,000. आणि नवे प्रकल्प बी कितें आहा पायपलायनीन? नवो कसलो प्रोजेक्ट बीन हाडटा सध्या तूं? जायका प्रोजेक्टा अंडर 100 MLDचो प्लांट. आवय, जायका म्हटल्यारूच भंय दिसता आमकां. जायका म्हटल्यार आनीक तूं बाबा सांबाळ ना जायका म्हणून. आनी उदका संबंधान आनीक कितें हातीन तुवें घेतला प्रोजेक्ट बी उदकान संबंधान? स्कीम करून टाकी दिवपाची. आवय, टाकयो म्हटल्यारूय भंय दिसता आमकां. टाकयो म्हटल्यार काय सामको भंय दिसता. Just imagine. मुगे बाबा, लोक पयलीं भशेन नाय. पब्लीक प्लेसीचेर बुरशेपणां केल्यारूय लोकल लोक येवन येताय, मारपाक येताय. पिकनीक इज नॉट दॅट इझी. डोंट लिसन टू हिम. आमच्या आयच्या अजेंडाचेर फोकस करात. पिकनीक खंय करपाची, कॉन्ट्रिब्युशन कितले हे थारायात. आता लोक पयले भशेन बंधाऱ्यार पिकनीक करपाक वचनात. तो ट्रेंड कमी जाल्लो आमकां दिसता. पीपल प्रिफर फार्म्स लायक नागेश फार्म्स, नंदनवन, एनवी इको फार्म्स, स्नो पार्क इज सामके दुसरे काश्मीर. थंयचे ग्लास सुद्धा बर्फाचे केल्ले असतात. इट्स अम्युजिंग. वी कॅन ऑल्सो थिंक ऑफ गोइंग टू चिल्ड्रन्स पार्क, नो प्रॉब्लेम. ड्रिंक फॉर पिकनिक इज माड रे, कळे? दोज हू आर इन फेवर ऑफ माडाची सूर, कम दिस साइड, ह्या सायडीक या. त्याची कितें पिकनीक जी आसा
ती बरे भशेन एन्जॉय करपा जाय. थोडे आळशेपणा करतात, खेळपाक येनात, थोडे फक्त खाता, थोडे पिवपाक बसता, थोडे पिकनिकेक येना, अशे थोडे घरा वयतना बशीन घरा वतना पियोन ते आमलेटी काडपाक जायना तशें जावपाक जायना. आपलें जें कितें ड्रिंक जें आसा ते स्लोली लिमिटेड मारपाक जाय. हांव पयशे दिवपाना, कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाना हांव, पण हांव फोंड्याच्यान हांव गांवठी कोंबे हाडटा, माय कॉन्ट्रिब्युशन गांवठी कोंबे. आनी हे जे कितें नवे जे आमदार आसा तेंच्यांनी डबल कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें पडटलें. इट्स रॅगिंग म्हणटा तेका रॅगिंग. ते कितें चल्ला सगळे तरेचे कितें चल्ला, हो जो लुइजीन जो आसा तो आमकां कॅट करतलो आनी मागीर तो बीजेपी बरोबर वयतलो पिकनिकेक. कोणाच्या भानगडीन पडपाचें ना, आपलें काम जें आसा तें करपाचें, बरे भशेन करपाचें. Just imagine. For the sake of Goinkar, but I will go further to say that if they do something that is going to be against Goinkar and Goinkar, but we will destabilize such a government. भांगर फातराचे जसे घोष्टून घेता पळय आमी शेती कडेन, तशे गोंयकार पॉलिटिकल पार्टीक सुद्दां तसोच घोष्टून घेता. जाता तें बऱ्याक जाता. हांव गेलें तें बरें जालें म्हणिना हांव जें जाता तें बऱ्याक जाता. Because basic egos and self about the party जेन्ना मनीस चिंतपाक लागता, that party goes for a collapse. मनाची एटलीस्ट पर्वरी आनी पणजेमध्ये एक पूल बांदून तयार जाला सध्या, जावचेच पडटा. आणि तो पूल असो जाला की आय थिंक इट्स घटना स्ट्रॉंग बेस. 5 years, all right, I am quite fit that way. But it depends on how fit I can remain. My father is not going to contest again in the last one. If I was Rahul Gandhi, I would have done a better job than Rahul Gandhi. Head On with Pramod Acharya every Monday, 7:30 and 10 p.m. I would call it a complete fraud on the public. We are a tourist state. So there are certain technical problems when you arrest tourists. We are here fighting for them, not fighting for us. कारण हो एक नॅशनल डिबेट जावपाक शकता. Which should be a national issue actually. One candidate came with the B forms of two parties. This time in the history, it would happen that Goa breached the constitution. हे गव्हर्नमेंट सामके घट उरतले 5 वर्षांक काँग्रेस पक्षाला. Police is not a decisive point. हे सरकार 5 वर्षाचो कार्यकाळ पूर्ण करतले. First time in the history of Goa, governor is addressing the house, giving reasons for holding this. Before we give it to prudent media, we'll send it to you. तुझे मेल आर पयलो धाडटा. कितें common minimum. हाय सारको. But I think these are not matters which should have been brought to public. म्हणजे आपल्याला जो कितें रायटिस्ट आहा पळय ते पेल्यान दोन भितर येतलो. नमस्कार, आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार Watch the debate with Pramod Acharya every Thursday 7:30 p.m. and 10 p.m. only on Prudent. Just imagine. हॅलो 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 कोण तरी धाकलो भुरगो खेळटा कितें चर्चिलाच्या फोनाचेर. हॅलो 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 म्हटलं आनी मागीर कू 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 कशें कितें जालें मरे लास्ट. आय कॉल हिम अगेन. लाया तो लाना है लोग को देने ना तो क्या करता है तो. हॅलो 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 चर्चिल. तो होय कॉल कर दो. या आय एम कमिंग ऑन वे. हांव बाणाले स्पीड ब्रेकरा कडेन पावला. येता आय एम कमिंग येता. तू हांवें सांगलें सॉंग येय म्हणून. सांजचे सोंग स्टार्ट केल्यार सामकें फातोडेर जावचें ना तें. मातसो काळोख पडो न्ही चर्चिल बाब. ती चायेच्या टायमार बेटे कित्याक तें. अरे तू म्हाका सांग मरे सगळे हाय म्हण तू कोणा आय ते घेवन सॉंग आयो म्हणली ना. हाय 4 जाण हाय आमी. येतात 8 म्हटल्यार पावता आमी. वॉट यू डू टोटल अरेंजमेंट ऑफ आवर्स एवरीथिंग. आमचो अरेंजमेंट करून दवर तूं. रोस्ट टार्की, जॅम जेमेन्सन, रशियन सलाड, 5 कार्टन्स ऑफ बियरी. ते कॅज्यू फेणी आणि फिश करी जाय सुकारता सुरयशीत.
यो बेगीन यो. I have done fasting today, so I come fast now. Hi, Churchill Bob. Hi. Churchill Bob, I wanted to speak some important thing. Hello, Churchill. Hello. ऐकू पाय नाही. हॅलो. उदयच्यान सारखे उलोवपा जायना. हांव तुका लँडलायनीर फोन करता. लँडलायन या. हॅलो चर्चिल. जस्ट इमॅजिन ऑन लँडलायन. हॅलो. चर्चिल, आमी सगळे पॅनल येता जेवपाक तुमगेर घरा फाल्यां. या ऑल पॅनल. कोण बनला तू? पॅनल फुल पॅनल. कोण बनला तू? पॅनल न्हू रे साहेबा. पॅनल आख्खे पॅनल जेवपाक येता तुमगेर फाल्यां आमी. तो ना फाल्यां. कोण ना फाल्यां? पण तो हालना रे. हॅलो बाबा, कोण उलयताय? मातसो चर्चिला कडेन फोन दी. आवयस पार्टी कॅन्सल काय कितें? हॅलो भाई. हॅलो. हॅलो. एक इम्पॉर्टंट गजाल सांगपाची आसली तुका. एक इम्पॉर्टंट या. तूं अमेरिकेक गेल्लो पळय तेन्ना हांगा सामके बेस बरें चलताले. ओके. कोणेच तुजे खुर्चेक हात लावंक ना आनी कोणे तुजे गव्हर्मेंट टॉपली करपाचे बीन ट्राय करूंक ना. कित्याक हांव कावळो कसो नजर दवरून आसलो न्हू भाई. आय डोंट वरी या. आणि त्या खातीर गोंय हें ल्हान आशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी मी पोचलो आणि तुम्हाला माहित आहे सुधीनजी, मी पोचलेला माणूस आहे. मी करतो मग संध्याकाळी 9च्या उपरांत फोन करू नका. मी बोलण्याच्या आणि चालण्याच्या परिस्थितीत नसतो. कळलं? कारण मी तर असणार तर. जग खंय पावले? आमकां वर्साक 10-12 अशी मॅगझिनांचे बेस्ट स्टेट अवॉर्ड मेळत असता, नंबर 1 स्टेट म्हणून. आणि आंबे धुळयचो हो प्रश्न अजून तडीक लागना. तो सलग 5व्या फावटी जस्ट इमॅजिनान दाखयता हांव. 5वें वर्स. काय रावल्या दिसता. कितें तरी ट्रॅजेडी जातली आणि मागीर हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. पालयेकर बाब, हे कितें केले तुम्ही? यू टर्नाच्या बाबतीत पर्रीकराक सुद्धा फाटी घातलो. 2 वरां भितर तुम्ही तो मी नवेच केले. आसूं आता जाता केन्ना केन्नाशें. म्हादयचो विशयच असा आसा कसो वाकडो तिकडो धांवपी. बरें, मांद्रेकारान तुमकां कित्याक फोन केल्लो? कितें म्हणटालो? सेटलमेंट करया काय म्हणून. मागीर तुवें कितें सांगलें मांद्रेकाराक? सेटलमेंट करपाक तयार ना. पालयेकर बाब, हे मातशें आयका. आर्टिस्ट कोण तो सांग पळया. हेजो आर्टिस्ट कोण सांग गावपी? हांव त्या विशयाचेर उलोवंक शकना. हे सुद्धा असले आयकोंक जाय केन्ना केन्ना. बट नॉट लावडली. आफ्टर 10 PM. मंत्री, नुस्तें, बरें नुस्तें आनी परवडपा सारकें नुस्तें, अशें नुस्तें मेळप केन्ना शक्य जातलें? अजिबात शक्य ना. ते हांगा फ्लायओव्हर, थंय फ्लायओव्हर, टुरिझम मास्टर प्लॅन, कसिनो मांडवीच्यान भायर काडटले. बाय 2018 गोंय प्लास्टीक फ्री करतले. ह्यो गोश्टी उलोवपाक आयकपाक बरें दिसता. सरकाराची हांव बरी बरी धोरणां सांगतालो हांव. तुम्ही कितें अशें म्हणटा? हें सद्याचें सरकार आसा. कितें जालें सरकाराचें? ह्या सरकारा मदीं कितें? आमदार आसा, मंत्री आसा. ते उलयता एक, करता एक. स्वताचो, मिडियाचो, कर्नाटकाचो. आता तुमकां कोणाचो चड राग येता? म्हादई नदीचो. नदी कित्याक मदीं हाडुया? पत्रकारिता हो एक. आशी बागो रे. People say Manohar Parrikar is a serious man. I don't believe. खूप जोक्स, खूप पंचीस आणि ह्युमर तर भल्ला सरा भितर. I don't believe he's a serious man. तुम्हीच पळया. गोवा राज्य विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ है.
ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, विधि द्वारा प्रस्तावित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके लिए कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। We respect everyone, but also suspect everyone. हांवें तांकां सांगलेलें हो बोर्ड हांव काडटा कित्याक वी रिस्पेक्ट एवरीवन, यू डोंट हॅव टू सस्पेक्ट एवरीवन. बाब दयानंद म्हाका सगळ्यांत ताजें कौतुक, तो भाशेचेर ताजी कंट्रोल जो आहा तो केन्ना तरी ताज्या जिबेचेर सरस्वती नासता अशी आमच्या जिबेचेर नासची अशी इच्छा हांव खुबदां दवरता. ताजें अभिनंदन करता की दिसले खुर्च्यांचेर लोक बसना कारण वत आसा म्हणून, पण मागीर लक्षांत आयलें वता पेक्षा उदक चड पडटा, भिजतलो म्हणून बसना, त्यामुळे त्यो खुर्च्यो इव्हेंट्स हॅपन. गुंड आहा तांकां सगळ्यांची योग्य जाग्यार कोलवाळे आमी बरें बांदलेलें आसा. दे शूड लँड देर. तुमकां खूब जाणांक एखादो याद नसत, हांगा केस पिके थोडे आसात आनी त्यांचे केस पिकले ते बरेच जाण म्हाका दिसता वयामुळे पिकण्यापेक्षा पोल्युशनान चड पिकल्या. शाळेच्या जेवणाक उशीर जावंक शकता, चोराक धरता आसतना मदींच लंच ब्रेक घेताले म्हणून पुलीस धांवूंक शकता. आय एम आस्किंग दीस क्वेश्चन बिकॉज वी शूड ऑल. म्हाका आय हॅड एन एक्सपिरियन्स काकूट बाबड्याची ते ट्रॅफिकाक उबो रावला वतान घामाघूम जाता म्हणलें बरोबर आसा, म्हाकाय काकूट दिसता. ताजें बरें जावपा खातीर कितें करूंक जाय तें करुया, ताका जेवण टायमार दिवया, ताका उदक भरपूर सप्लाय करुया. बट इफ यू डजंट स्टँड इन दॅट सन यू वील गेट स्टक अप इन द ट्रॅफिक. तूं बारीक जाला, बारीक जावं बरें. हांगा येवन बसतकच पयलीं हांवें नजर घाली ती शकुंतले कडेन. म्हापशा मार्केटाची परिस्थिती कितें म्हणटा, हांव ल्हानपणा वचून ती शकुंतला पळयता, पण उदक सुकलें आनी शकुंतलाक म्हाका दिसता कित्येक वर्सां पेंट करून ना. त्यामुळे शकुंतला तशीच आसा, पण तिचें तारुण्य जावन गेलें अशें थोडीशी भावना येवपाक लागली. केस आसता ती तोंडाक बरो पावडर लायता आनी चटचटीत जाता, तशी वायफाय जावपाची आमची तयारी जाल्ल्या. बेजीक सुविधा सारकी ना. शेवटी मनशाक आसतात न्ही, ट्रक चलयलो की गाडी चलोवपाक सोंपी जाता. मित्रांनो, याच बरोबर जस्ट इमॅजिनाचो हो एपिसोड हांगाच सोंपोवया. मेळोया फुडल्या आयतारा 7:30 कळ्ळें. तो मेरेन तुमी आसत रावा, खेळत रावा, बरें पावस एन्जॉय करा आनी म्हाका कितें सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका तुमी मेल करा. ओके. तो मेरेन तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं, बरे भशेन रावा. बाय. सी यू. Just imagine